गोय राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांच्यांनी सगळ्या पक्षाच्या प्रतिनिधी बरोबर लोकसभा वेंचणुका संदर्भात बसका घेतली। या बसकेक काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी, बीजेपी आणि आप पक्षाचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। नोटीस येयल्ली सगळ्या पार्टीसान नोटीस येयल्ली की कोड लागतकीर कितें शेड्यूल आहा तो डिस्कस करपाक आनी जे आमकां थोडे गायडलायन्स आहा म्हणजे आतां 12 तारखेच्यान नोटिफिकेशन आवट जातलें तेज्या पयलीं कशें कितें करप आनी फूल जो MCC जर लागला कशें कितें रिस्ट्रिक्शन्स आहा कशें कितें मिटिंग्स परमिशन घेवपाचें थोडे न्यू गजाली तेंच्यांनी चालू केला। सी विजील ॲप जो पोरुशान चालू जाला तो एक सी विजील ॲप म्हणून आहा कितें जर चूक तुमकां दिसता खंयसर कितें चलता रॉंग चलता परमिशन नासतना मिटींग चलता नाल्यार कोण हेट स्पीचीस दिता तुमी रिकॉर्ड करून घालूंक शकता। मागीर पॉलिटिकल पार्टीक आनी कॅन्डिडेट्सांक तेंच्यांनी सुविधा म्हणून ॲप केल्लो आसा म्हणजे कितें परमिशन जाय मिटिंगाचे परमिशन जाय नाल्यार आनी कितें जाय जाल्यार तुमी ते ॲपा थ्रू करूं येता। आनी चडशे प्रोविजन सेम आहा। एक्सपेंडिचर लिमीट पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75 लाख धरलेलो आसा तो एक नवो आसा। मागीर पोस्टल बॅलेटाक जे प्रोसेस आहा तितून एक नवो अमेंडमेंट आयला की पोस्टल बॅलेट जेन्ना करता तेन्ना पोलिंग एजंटूय धरूंक मेळटा पार्टीक आपलो रिप्रेझेंटेटीव धरूंक मेळटा तो एक ट्रान्सपरंट वेन आसा। आनी बाकी सगळे जे आहा एक्सपेंडिचर कितले मोडपाक जाय आनी कितले खर्च करपाक जाय ते 12 तारखेच्यान फॉर्मां भरपाची चालू जातली आनी मागीर फुडलो प्रोसेस जातलो। एक्सपेंडिचर कितलो सांगला पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75 लाख सांगला। हय पोस्टल बॅलेट वोटिंगचे तरी पोस्टल बॅलेटीन मातशें अमेंडमेंट केले तुमचो पयलीं कितें जातालें पोस्टल बॅलेट की पार्टींक तुमकां रिप्रेझेंटेशन जसो आमी कावंटींग स्टेशनान पोलिंग एजंट नाल्यार इलेक्शन एजंट धाडटाले तशें तुमकां आतां तुमचो पॉलिटिकल पार्टींचो एजंटूय घालूंक मेळटा तशें ते प्रोविजन हाडला। पोलिंग स्टेशन करतले हय तांकां एक फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केल्लें आसा तीन कॅटेगरीज आहा ते एक ते डिजेबिलिटीज आसता नाजाल्यार एक ड्युटीर आसता नाजाल्यार एक ते इलेक्शन ड्युटीर नाल्यार आनी खंयच्या ऑफिसांनी आसता तांकां ते फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केलां आनी त्या सेंटरारी आमचो पार्टीचो मनीस एजंट नाल्यार कोण आसता पळय ताका वचपाक मेळटा तशें प्रोविजन केलेलें आसा। वोटिंग जावन खंयच्या बॉक्सान घालप तशें तेंच्यांनी केलां डिटेल गायडलायन्स तेंच्यांनी शेअर करूंक ना अजून सर्क्युलर ते सगळे शेअर करतले। ते मातशें हेजे एक्सपेंडिचराचेर कन्फर्म कर 75 लाख पर ते पर कॉन्स्टिट्युएन्सीज के प्रेजेंटेशन तशें पर कॉन्स्टिट्युएन्सी के कॅन्डिडेट 75 पर PC म्हणल्यार तेंच्यांनी PC म्हण तशें बरयलें पर कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें आसतलें अशें। ओके ही फायनल मिटींग आशिल्ली काय तुम्ही कितें आनी सजेशन दिला एडिशनल ना आमी तेजेर आनीक डिस्कशन आसतलें कित्याक अजून 12 तारीख पर अजून टायम आसा आनी तेंच्यांनी सांगला की जो एप्रील मंथ आसतलो तेतून हीट वेव बी चड आसतली कितें तुमकां अरेंजमेंट करपाक जाय उदकाचें मागीर तुमकां आनी कितें प्रोविजन जाय म्हणजे हे जाय थोडे तुमकां सावयाची कितें शेड्स बीन तशें तुमी सांगला तेजे गायडलायन्स जशे गायडलायन्स आसली तशी मात म्हाका दिसता ही तरी फायनल मिटींग मागीर जेन्ना मेन ते EVM जे आतां येयल्ले आसा तेजे रिलेटेड जेन्ना ते केन्ना डिस्ट्रिब्यूट जातले अजून ते डिस्ट्रिब्यूट जावंक ना अजून कस्टडीन हेजे कलेक्टरचे कस्टडीन आसा सेफ कस्टडीन ते सगळे जे बुथान जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जाले तेन्ना तेच्या पयलीं 2-3 मिटींग जातली सांग कॉल केली इलेक्शन कमिशनान विथ रिगार्ड्स टू द लोकसभा इलेक्शन्स एक्चुअली तसो पळोवंक गेल्यार आमचो पक्ष हे इलेक्शन कंटेस्ट करना पूण कितें आसा जेन्ना मिटींग कॉल करता इलेक्शन कमिशन वी आर ड्युटी बाउंड टू अटेंड इट सो बेजिकली इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरींग म्हणा मागीर कंप्लेंट मॉनिटरींग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विजील सुविधा ॲप लॉ अँड ऑर्डर बेजिकली हाजेर आशिल्ले सगळ्यो काल तुमकां न्यूज कळ्ळा आसतलें की खूब कडेन आतां तांच्यांनी माटो घालपाक लागल्यात सगळ्याक मॉनिटरींग सेल बी सो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जे 22 इलेक्शनां जर पयलीं जाल्ली जाल्यार आज रिजल्ट वेगळो आसपाचो ते म्हणल्यार पोस्टल बॅलेट तुमकां फाटल्या मिटिंगेक आमी सांगिल्ले पोस्टल बॅलेटान चेंजीस जाल्या म्हणून सो देर वील बी पोस्टल व्हेरिफिकेशन सेंटर्स काय पोस्टल वोटींग सेंटर्स जे आयडेंटिफाय करतले म्हाका दिसता RO ऑफिसांनी जंय पोलिंग बूथ जसो आसता तसो थंय बूथ जातले आनी जे पोस्टल बॅलेट करतात गव्हर्मेंट सर्वंट्स एबसेंटी वोटर्स हांकां थंय वचून वोट करचें पडटलें आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीचे पोलिंग एजंट्स आसतले सो वीच इज अ व्हेरी गूड स्टेप हे जावपाक जाय आशिल्लें 2022 पयलीं जाल्यार आज वेगळें चित्र आसपाचें सरकारूय हांगा वेगळो आसपाचो पूण आसूं म्हणा न्ही हिंदीन की देर आय दुरुस्त आहे की आतां तेंच्यांनी कारण आमी जेन्ना बोवाळ केलो फाटल्या इलेक्शन नंतर ते म्हाका दिसता वयर बी ECN गायडलायन्स चेंज करता ते केला पोस्टल वोटींग सेंटर्स म्हूण केला वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक्चुअल पोलिंगेच्या 3 दीस पयलीं तांकां वोटींग करचें पडटलें वेरीन तांच्यांनी वचून तांकां आयडेंटिफाय करतलें की खंयचें पोलिंग सेंटर तांकां आसा थंय वचून तांच्यांनी पोस्टल बॅलेट घेवप थंयच बॉक्सान मत मारप थंयच घालप बेजिकली दीस वॉज बेजिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरींग परमिशनांक कशी एप्लाय करप हाजेर आनी तांणी सुविधा ॲप म्हूण केला इज अ व्हेरी गूड थिंग फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की आमकां एक सेंट्रलायज मनीस घालपाक मेळटलो एक ऑफिसान बसून आनी वेर यू कॅन एप्लाय फॉर ऑल द परमिशन्स इज एक्चुअली व्हेरी गूड टायम कन्ज्युमींग टायम जे लागतालो सगळें परमिशन आनी 48 hours पयलीं
एप्लाय करचे पडटले बिफोर द मिटिंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज. परती मिटिंग्स आनी आसतले कितें अशें म्हणलां. ना दीस वॉज अ मेन मिटींग पूण मागीर बारीक बारीक टायम जाता न्ही पूण लोकसभेची जी मोठी मिटींग आसा ती आज आशिल्ली.